बंद पडिल्ल्या सरकारी शाळांच्या इमारतीत अंगणवाडी स्थलांतर करतले। एकूय अंगणवाडी भाड्याच्या घरांत उरची न्हय म्हण सरकार यत्नशील आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी सभाघरांत सांगला। RDX का ब्युरो रिपोर्ट। अंगणवाडी आता खूपशे घरांनी कोणाकोणाच्या घरांनी आहा आणि आता कितलीशीच GPS स्कुलां गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद पडलेली आहा। तितून एटलीस्ट 3-4 क्लासी खाली आहा। वेदर द चीफ मिनिस्टर विल टेक अ फुल रिव्यू ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ गोवा ऑफ दिस GPS कितली खाली आहा आणि तिंगासोर अंगणवाडी फिट जावंक शकता व ना, आणि तिंगासोरचो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करतलो, जे टॉयलेट्स जाय आनी कितें जाय थोडे GPS आनी तेंकां तिंगासोर हाडटलो आनी घालतलो, हो एक प्रश्न आहा। स्पीकर सर, गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू फॉर्म क्लस्टर इन कॉलेजीस, म्हणजे क्लस्टर करूंक सोदता, उमके कॉलेजी एड करूंक सोदता। एनी प्रोविजन हॅज बीन मेड फॉर स्टुडंट्स एंड टिचर्स टू ट्रॅवल फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज, म्हणजे उमको आता कोर्स आहा, म्हणजे कोण म्युझिक शिकोंक सोदता ते ह्या उमके कॉलेजीन ना, तेणें तिंगा वयचें पडलें दुसऱ्या कॉलेजीन। हें एक बरें इम्प्लिमेंटेशन आहा ह्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीन, हें एक बरें आहा की तूं हिंगासून तिंगा वचोंक जाता। पूण अशें कितें आमी टिचरींग आनी स्टुडंटाक ट्रॅवल करपाक कितें करतले फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? स्पीकर सर, त्यांनी 2 प्रश्न वांगडा विचारल्या। एक, अंगणवाडीचो अंगणवाडी आती प्रायमरी शाळांत शिफ्ट करता काय म्हणून। स्पीकर सर, 100% करता। बंद पडलेले शाळेन अंगणवाडी ती शिफ्ट करपाक जाय। हांवें डायरेक्टर ऑफ वुमन अँड चायल्डाक परत एकदा सांगलां की तुमची एक सुद्धा अंगणवाडी भाड्याच्या घरांतल्या रुमान दवरूं नाकात। ती आमची अंगणवाडी, आमची शाळा जी बंद पडल्या त्या शाळेच्या रुमान शिफ्ट करा। अदरवायज ज्या जाग्यार तुमच्याकडे आमची गव्हर्मेंट खंयची प्रिमायसीस रिकामी आसत तुम्ही आयडेंटिफाय करा आणि तुम्ही शिफ्ट करात। म्हाका दिसता आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवपाची गरज आसा। आपल्या मतदारसंघात येता ती अंगणवाडी, आपल्या अंगणवाडी जी आसा ही त्या प्रायमरी शाळेन तेंच्यांनी शिफ्ट करपाक जाय। म्हणजे हांव आतां न्ही, हांवें 2014 आमदार आसतनाच म्हज्यो सगळ्यो अंगणवाडी सोदून तांकां खंयची गव्हर्मेंटाची बिल्डींग रिकामी आहा ती पळोवन तितून तांकां शिफ्ट केल्ली। म्हणजे इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द MLA ऑल्सो की ताका जाय जाल्यार ती शाळा मागीर रिपेर करून दिवं येता, पण त्या शाळेन ती अंगणवाडी शिकपाक जाय भाड्याच्या घरांत। हांव फक्त एकाच खातीर म्हणटा कारण तांकां बरी अंगणवाडीच्या भुरग्यांक बरे बसपा खातीर तांकां क्लासरूम, टॉयलेट्स हे सगळी बरी सोय ही आमी दिवपाक शकता, त्या खातीर ते एक विशय।